संतोषान जमल्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन तुका हसयता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सदण्या पासून अर्गां भेटयता निर्वाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखा दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान जमल्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधूर तुका हसयता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सदण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. मिसाची ते सवा हे परी आसात. अर्गा मिस दितात अनिशा आल्बुकर्क, अर्गा मिस दिता फेलिक्स आल्बुकर्क, सिसिलिया डिसोजाच्या आत्म्याक मिस दितात साल्वादोर आनी एलिझा डिसोजा. जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गा मिस दितात शेरीन डिसोजा. बाळोक जेजू अर्गा मिस दितात सिंथिया लोबो. नॉयल आनी रेजिनाल्ड आल्बुकर्क हांच्या आत्म्याक मिस दितात ग्रेटा आल्बुकर्क. हांचे सवे आमचे सर इरादे खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तई भाव भयणीनो, जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो आनी आज म्हणजे पेंतेकोस्ता उपरांतल्या दुसऱ्या शुक्रारा पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाचीक परब संभ्रमता. जेजूचे पवित्र काळीज आमकां देवाचो अपरिमीत मोग दया आनी काकुळट परगटता आनी ही परब आमकां जेजूच्या काळजा सारके जावन आमच्या भाव भयणींतय एकामेकांतय हो मोग बोगसाने दया कणवळाय दाखोवंक प्रत्येक रितीन आमकां उलो दिता. पूण जायत्या संदर्भांनी जायत्या कारणांनी आमी पेल्यातय मोवाळ जावंक पेल्यातय काकुळट दाखोवंक आमी सुकोवन पडल्या आमच्या उणेपणाद्वारी आमच्या अस्कतकायेद्वारी. तर आमी भोव पवित्र काळजा लागीं आमचें समर्पण करया, आमच्या उणेपणाक बोगसाने मागया आनी आमच्या पातकांची खरी दूख धਰਨ ह्या संभ्रमीक बलिदानांत फावो ते परी वांटेली जावंक आमकां आमी आयती करया आनी आमची काळजा क्रिस्ता सारकी काळजा जावंक आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सुगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या निरुता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास होता. सोमिया देवा देवाची शेल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर आमचो गरजो देवा समोर दवरून मौनपणी आमच्या गरजा खातीर मागया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवन पुताचे काळीज आमी आनंदान वंदिताव आनी ताच्या अपरिमीत मोगाच्या देणयांचो दिनवासे काळजान उगडास करताव. हे सदां वावते झरींतले दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराच्या उतराक कान दिया. इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर हाडलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं.
भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमळां लासतात. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रायमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. आपले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्परस म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, वय तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सोडवणेच्या झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव वाखाणा. सक्कड परसांक ताची विस्मितां कळीत करा, ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून प्रगट करा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच आसा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचे शिका म्हणटा सोमी, कित्याक भोळ्या आनी कलत्या काळजाचो हांव. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सांजुओम परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दबाजेक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी खुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागले. अशे शिपायांनी येवन जेजू सवे खुर्सार जोडल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सर्चेन आयले तेन्ना तो पयलोच मोहन पावला म्हण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचे कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावले रगत आनी उदक. जाणें हें देखला ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमानच्याक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हण तो जाणो. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हण पवित्र पुस्तकान बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. ताणें तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालताले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा.  . 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
देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई भाऊ बहिणीनो, मोगाचो गुर्त संकेत कितें म्हणून तुमकां विचारल्यार तक्षण तुमी जाप दितात, काळीज. वय आमी सांगता हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव. देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी हो गुर्त एकामेका मोग व्यक्त करूंक उपयोग करता. पूण गूंड रितीन आमी चिंता आटायल्यार काळीज मोगासवे मनशाचे सगळे व्यक्तित्व कळीत करता, व्यक्त करता. आमी सांगता तो काळीज नातल्लो ते काळीज नातल्ले, तो दारूण काळजाचो ते दारूण काळजाचे, तो कठीण काळजाचो हार्ड हार्टन पर्सन, स्टबन आमी एका रितीन म्हणटा तर अनेक रितीन तो मोवाळ ते मोवाळ, तो मोवाळ काळजाचो ते मोवाळ काळजाचे मैपासी अशें म्हणटा. ह्या दोनी आमी तुलन करून पळयल्यार थंयसर आमकां कळटा की मनशाचें काळीज, मनशाचें व्यक्तित्व थंयसर आमकां कळीत करता. निवृत्त पापा बेनेडिक्ट 16वो काळजा विशांत तो आमकां सांगता, काळीज एके व्यक्तीचे केंद्र, सेंटर, आनी थंयसर ताची बोगणां, ताची अत्रेग, मोग आनी बरेपण बिडार करता. अशें आमकां कळी जाता की आमचे सगळे व्यक्तित्व काळजाचेर अवलंबून आसा, काळजाचेर होंदून आसा. आनी आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दाबाजीक परब संभ्रमतना जेजूचे पवित्र काळीज, ह्या काळजाचो गुर्त कितें कितें आटापता. जेजूचे पवित्र काळीज भाऊ भयणीनो, देवाचो अपरिमीत मोग, देवाची दया आनी काकुळट आपणायता. आनी तोच देवाचो मोग आयज आमी पयल्या वाचपांत नियाळटा होसिया प्रावादेच्या पुस्तकांत. आनी थंयसर देवान इस्रायलाचो विशेश रितीन मोग केलो. देवान सर्वेस्पर देवान तांचेर बिरमोत पावले आनी प्रत्येक तरान अरण्यांत तांकां सांबाळून व्हेले. आनी अशें होसिया प्रावादी म्हणटा, देवाचो मोग इस्रायल परजेक कसो म्हळ्यार आवय बापायन ल्हाना भुरग्यांचो सत्रायेन, मोवाळेन आनी नाजूकायेन केल्ल्या मोगा बरी म्हणटा. म्हणजे देवाचो मोग इस्रायल परजेक एका भुरग्या बरी केल्ल्या, आवय बापायन भुरग्या बरी केल्ल्या मोगाक तो सरी करता. आनी तोच देवाचो अपरिमीत मोग जेजूच्या काळजांतून सगळ्या मनशा कुळाक आमकां तो वाडलो. देखून जेजू म्हणटा, तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो म्हजे सरशी येया. पळया, जेजू सरशी आयिल्ल्या हर एकल्यांकी आमी पळयता बरेपण जालें, पिडेस्त आयले, गूण जाले, देवसार लागले, देवसार सुटका सोडले, पातकी आयले, नवे जिवीत जोडून गेले, बोगसाणे तांकां मेळ्ळे, मेल्ल्यांक जिवंत उठयले आनी भुकेल्ल्यांक आजापा मारिफात थंयसर तांची भूक थांबयली. आनी अशें आमी पळयता जेजूचे काळीज ते मोवाळ काळीज. आनी तेच जेजू म्हणटा, आज आमकां म्हणटा म्हजे लागचे शिका. आज आमी ह्या पवित्र काळजाच्या परबे दिसा जेजू लागचे कितें शिकोवंक जाय. तो म्हणटा, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. माथेवाचो अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 टवळ टवळ आमी म्हणूंक जायचे. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी अशें जेजू ताणें
आमच्या मोगा खातीर निमाणे आपणसो जीवस समर्पण दिलो आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता थंयसर शिपायांनी जेजूचे कडवळ भालयाने उक्ते केले आनी तेन्ना तांतल्यान उदक आनी रगत वाडले आनी हो गुर्त भोव अर्थ आसा त्या खुर्सार केळायलेल्या शेळयेतावन आमकां बोगसणे आनी जिवीत मेळ्ळे आनी होच जेजूचो तो अपरिमीत मोग आनी हो मोग भाऊ भयणीनो सगळ्या संवसारार विस्तारच्याक आमी पळयता जेजूच्या काळजाचो उतरावरतो मोग पाशार करच्याक 1673 तावन 1675 1673 तावन 1675 पर्यंत थंयसर 13 म्हयन्यांनी ह्या आवदेच्या 13 म्हयन्यांनी 13 पावटी जेजू मार्गरेत मरी आलोकाक दिश्टी पडली आनी थंयसर दर म्हयनेक दिश्टी पडली आनी ताच्या एका दर्शनांत आपणाचे पवित्र काळीज तिका ताणें दाखयलें आनी अशें मनशाच्या पातका खातीर पवित्र काळजाक फारीकपण दिवंक आनी हे भक्तीपण सगळ्या संवसारार विस्तारूंक उलो दिलो आनी आज आमी हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे भक्तीपण आदारूंक आनी जेजूच्या भोव पवित्र काळजा मान करूंक आमकां सा मार्गरीत मरी आलोकोक एक वर्ते प्रेरण जावन आसा ते आज आमी प्रत्येकतान तिजो उगडास आमी काडटा आनी अशें आमी पळयता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे भक्तीपण आज आमचे मदें आसा ते आमी जायत्या मापान ते वाडोवया आनी अशें जेजू बरी आमी जावंक हे भक्तीपण आमकां आदार जावं दी आमी जायते फावटी जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुज्या काळजा सारकें म्हूण आमी सांगता ते तोंड पाठ करूंक ते भाय पाठ आमकां सांगूंक सुलभ पूण आमी जिणये पाठ आमी करूंक जायचे केन्ना आमचो भाव भयणी कश्टांत वा रुदानांत आसात आनी नाना समस्यांनी आसतना आमी तांचे थंय मोवाळाय दयाळाय खाकुल्ट बोगसणे दाखयल्यार खंडीत आमी जेजूच्या काळजा सारकी आमची काळजा जाताली आनी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा मारिफात जायती आशिर्वादां आमी जोडटल्या तर हीच कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागोवंक आमी तयार जावया आमेन. आमच्या भावाताची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर पदवीधरा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या समिया जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो आमकां मरितावन जल्मलो पोंच पिलाता ताणे कस सुसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे मेल्यांतलो जिवन जिवंसलो सर्गार चडलो सर पदवीधरा बापाच्या उजव्याक बसला तें जिवन मेल्यांची मुसबी करून गेलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन मोर सस्तांचे जिवीत आमेन. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर रास्यांच्या टेव्या भितर जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता
मुझे जेसूच्या काळजाचोवे भेटयता काळीज मुझे. भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पळय सभेच्या आतावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या प्रितीवन पुताच्या काळजाचो उतरावर्त मोग पळयवन हे आमचे बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असत कायेक लागून आमी परतून परतून तुका आत्मान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळटीन आमच्या अपराधाचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या खडवळांतले वावले रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्कारांची पवी सभे फुटली जर सडवण्याचे जरीन संतोषान तान भोगोवच्याक आपल्या विडलेल्या काळजान सोडवंदार सगळ्या मनशाक आपयता. देखून आतां दुता भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गीन तुका उत्सर्गीन तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. उत्सर्गी तुका उत्सर्गी तुका. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावत सोगुट परगतुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावरे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मेले समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळेंक फोव कर. आमा समेस्तांची हे आमच्या भाव भयणीची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कोर मरे देवाचे माये संगती भगवन जुसे तिचो पती भगवन धर्मवता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. सोम्यान शिकल्ले मागणे आमी संगाता म्हणून सर आमच्या गरजा खातीर देव बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवनी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. सर विघ्नां अनवारां आकानांतले आनी सर आकानांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचो गूर जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेचे जेवण आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराच्या मागण्यान आमी वांटेली जावया. जेजूक उंड्या रुपार सेवंक आमकां असाध्य तरी आत्मीक रितीन तो आमच्या काळजांनी येता. ताचे हाजीरपण आमी भोगया, ताजो आदार आमी मागया. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सतमनता. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू उपरांत चड हांव तुजो मोग करता. तुजी महिमे बरेत कूड सेवन आनी तुजे आमलेक रगत पियोन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये भावाताच्या कुरपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हण हांव थीर पात येता. जेजू हांवें केदींच तुजे थावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून बरा व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दरबार सांडू संवसारा कायलोय देखून अर्गां तुका सुमिया. कुसार मरून आमची सोडवून केली देखून अर्गां तुका सुमिया. अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. शिमोन म्हजे उपकार तुजो पावडून बरा व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. मासान तुज्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया. काळजान म्हज्या तुजे भिडार केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया. अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून बरा व्हडा आनंदान सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. एक घडीभर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमचें समर्पण करया. आमचे फिरगस कुटुंबाक समर्पिया. फिरगजेंतल्या याजकांक धार्मीक भाव भयणींक समर्पिया. आमच्या कुटुंबाक
समर्पिया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक, मलगड्यांक, प्रायवंतांक, आवय बापायंक, भुरग्यांक, युवजनांक, बाळशांक, परगांवांत असल्या सांद्यांक, विविध जाग्यांनी फुडारा खातीर दिसपट्टो ग्रास सोडूंक वावरच्या हर एक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समर्पिया. प्रत्येक रितीन कोविड पिडेन जायती आमची भाव भयणी आस्पत्रेंत आसात, आमच्या घरांनी आसात. सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया. जेजूची अपरिमीत मोग, दया, काकुळट ह्या पिडेच्या हर एकल्यांकी फावो जावन दी. ताच्या काळजांतवन ती आत्मीक सकत वळोन येवन संवसारभर, देशभर हर एका पिडेस व्यक्तीक गूण करूंक आमी कोविड पिडेच्या हर एकल्याक समर्पण करया. ह्या पिडे वेळार दीस रात वावुरच्या डाक्टरांक, नर्सांक, आस्पत्रेच्या सिब्बंदींक, आडळते चलोवच्या अधिकाऱ्यांक, राजकीय फुडाऱ्यांक, संघ संस्थेच्या बऱ्या मनाच्या हर एकल्यांकी आमी पवित्र काळजाक समर्पण दिवया. जे कितें तुमकां मागोवंक जाय, कोणाक तुमी समर्पीत करूंक आशेतात, एक घडीभर सक्कड तुमच्या मोगाच्यांक पवित्र काळजाक समर्पण दिवया. सक्कड आमी संगात म्हणया. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजा सारखे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सायंबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवे तो खरोच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. एक कळवणी. तुमकां सर्वांक जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आमी मागता. सांगात आस आमी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक तेर्स सांगात आस आराधन आसा केलां आनी तें आज 10 वरार तुमकां तें मेळटलें. हाका कुमो केल्या सर्वांचो आमी उपकार बावरता. परत एक फावटी तुमकां सर्वांक जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त मागता. जेजू मोगाळा, जेजू काकुर्तेच्या बापा तू दयाळा, दयावड प्रीतीच्या. ये जेजू मोगाळा, जेजू काकुर्तेच्या बापा तू दयाळा, दयावड प्रीतीच्या. जेजूच्या काळजा तू राज करतलोय, तू राज करतलोय. तू आमचे दादोसपण सदांक जातलोय. जेजूच्या काळजा तू राज करतलोय, तू राज करतलोय. तू आमचे दादोसपण सदांक
सकल जातलो मुखार पुत्र सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां रोजार साहिबिनी हांव पासो विनंती कर